नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. दिवचल शारांत बसयल्ली ट्रॅफिक सिग्नलाचो चल्ला आपालिपाचो खेळ. येरादारी करप्याक सोंसचे पडटा त्रास. संबंधीत यंत्रणेत बेगोबेग प्रश्न लावचो तडीक येरादारी करप्यांची मागणी. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद जाला चढ खर. पणजेच्या पाटो हांगच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकारान पुरायपणान दवरला प्रशासकीय नियंत्रण. वेर्णा बिर्ला क्रॉस वाठारांत एका मिनी टेम्पोचेर कोसळ्ळी हाय व्होल्टेज वीज लायन. घडणुकेत छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक आयलें आगताक मरण. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खालीद अशें बरयल्ले तकटे दाखयल्ल्यान जालो बरोच बोळा. पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतल्या उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशनाच्या भायर केलो निषेध. सांगितल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसायान आपली भूमिका केल्या स्पश्ट. भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपलो आसतलो तेका पुराय तेंको सांगता मंत्री सुभाष. आनी गोयचे माजी सैनिक संघटनेन वाळपय वाठारांत मनयलो कारगिल विजय दीस. देशा खातीर बलिदान दिल्ल्या धाडसी सैनिकांच्यो जागयल्यो यादी. आता खबरो विस्तारान. दिवचल शारांत बसयल्ले ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बेवारशी जाल्ली आसा. सध्या ही यंत्रणा बंद आशिल्ल्यान व्हडली समस्या निर्माण जाल्या. येरादारीचें नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या. धोको टाळपा खातीर नवीन यंत्रणा बसोवची अशी मागणी वाहन चालक करतात. 4 वर्सां पयलीं येरादारी खात्या वतीन शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. मात ही सिग्नल यंत्रणा अदीमदी बंद पडटा देखून ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर ताण येता. वाहन चालकाचो लेगीत गोंधळ जाता. सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत आतां मेरेन 7 ते 8 फावटी ही यंत्रणा ना दुरुस्त जाल्ली आसात अशी माहिती वाहन चालका कडल्यान मेळ्ळा. आता आमी हांगा शांतादुर्गा हायस्कूल आसा त्या जंक्शनाचेर आमी आसा जाल्यार कितलेशेच दीस जाले सद्या जे हांगाचे जे सिग्नल आसा ते सद्या तरी आतां बंद आसा. कितलेशेच दीस जाले आनी हे केन्ना तरी मदीं चालू जाता आनी मागीर ते बंद जाता. प्रत्येक वेळार हो प्रॉब्लम आसा. परत ते आमी पळयता 5 म्हयने आसा तो पळयता वर्सभर पळयता जाल्यार केन्ना तरी ती बंद जाता केन्ना तरी चालू जाता. जाल्यार हेजेर आनी हे बंद जाल्या कारणान हांगा जी रहदारी आसा भरपूर रहदारी आसा आनी गाडयांचो एक्सिडंट जावंक शकता आनी 100% एक्सिडंट जावंक शकता आनी चुकामूक जाता कांय कळना कोणाक. आनी गाडी सकाळच्यो तर गाडयो खूब आसता. हायस्कुलां चालू आसा सगळें आसा आनी परत हांगासर एक्सिडंट खूब अशें जाल्ले बी आसा. तेन्ना आमची जी मागणी आसा की जेणे करून बाबा हे कितें जालें हे जर अशें सारकें जाल्यार एक नवीन जाल्यार तरी बसीचे रिपेरींग करचे नाजाल्यार हे जे आसा ते नाल्यार एक तरी रिपेरींग परत जायना जाल्यार हांगासर नवीन बसून हेजेर तोडगो काडपाची अत्यंत गरज आसा. आनी तेका लागून हे जे एक्सिडंट जाताले आनी कितें हेज्या पासून जर आमकां हे जाय हे संकट आमकां दूर करतलो जाल्यार हेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवंक जाय सरकारान म्युनिसिपाल्टीन इतर जे कोण ऑथोरायज आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळोवपाचें आनी हांगा हे जे हांगासर सिग्नल आसा ते बेगीनच्या बेगीन आनी बेगीनच्या बेगीन हे चालू जावचें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आरजीपी भितर अंतर्गत वाद चढ खर जाला. पणजे पाट्टो हांगच्या पक्षाच्या तात्पुरत्या कार्यालयाचेर पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विरेश बोरकार हांणी पुराय प्रशासकीय नियंत्रण दवरला. पक्षाचे कागदपत्र आर्थीक नोंदी डिजिटल डेटा आनी हेर मालमत्तेचे सुरक्षे खातीर हो निर्णय घेतला आनी फुडलो आदेशूय येय मेरेन अनधिकृत प्रवेशांचेर बंदी घाल्या अशें तांणी स्पश्ट केला.
वेर्णाच्या बिर्ला क्रॉस वाठारात शेनवारा राती उसरा जाल्ल्या दुःखद अपघातात छत्तीसगडच्या 30 वर्सां पिरायेच्या कामगाराक मरण आयले. मिनी टेम्पोचेर आशिल्ली हाय व्होल्टेज वीज लायन पडून हो अपघात जालो. ड्रायव्हरान मात आपलो जीव साल्वार केलो. वेर्णा पुलिसांनी प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू केल्या. हांगा लायट सर्किट हे जाले शॉर्ट सर्किट जाले तो हे गाडीचेर पडले उपरांत तो ड्रायव्हर सायडीक रावलो. सायडीक तो जंप मारल्या उपरांत तो सायडीक उरलो आनी हे रॉंग सायडीक जंप मारलो पळय तेका शॉर्ट सर्किट जावन तो एक्सपायर जालो. आझाद मैदानाचेर फ्री उमर खलीद अशें बरयल्ले तकटे दाखयल्ल्यान पुलिसांनी एका तरणाट्याक ताब्यात घेतल्या उपरांत भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी पुलीस स्टेशना भायर धरना निषेध केलो. ह्या तरणाट्या आड केस नोंद करून ताका बंदखणीत धाडचो अशी मागणी आंदोलकांनी केल्या. तशेंच निषेधा वेळार अज्ञात मनशान मिडिया व्यक्तींचेर केल्ल्या हल्ल्यात वेगळी एफआयआर दाखल करपाची मागणी केल्या. पुलिसांनी ही केस नोंद केल्या आनी फुडली चौकशी सुरू आसा. खबर ना खंयचे नाव सांगपाक भितर तोंडार मास्क लावन आयला. पण आम्ही हे सगळे भायले हांव सांगता तुका चडशे आउटसायडरूच पळयता. तुम्ही पयला आसतले तुम्ही रिपोर्ट केला सगळे आउटसायडर. हांव चॅनल भायले हांगा येवन गोंयचे आमचे जे सुशेगाद आसा आमी ते वाट लावपाक हीच कारण हांगा गाय मारता आमकां खंयचे रे फक्त गाडयो मारपाचोच काम आसता. हांव पण घेतो हांव रावला जोपर्यंत हे सगळे टेररिस्ट हे सगळे जोपर्यंत अरेस्ट जायना तोपर्यंत हांव हांगार आसा. किंवा एसपीन सांगला एक्शन घेता म्हणून पण जोपर्यंत हे सगळे भितर वचना तोपर्यंत ही सगळी जे सपोर्टर आहा न्हू उमर खलीदाचे सपोर्टर सगळे भाई टेररिस्ट पूण उमर एक न्यूज चॅनलाचेर सारकें बरें एक्सप्लेन केला तेचेर खंयचे एक्ट लागला ते UAPAचे एक्ट लागला कितें चल्ला ट्रायल चल्ला सगळें तेंगे एक्सप्लेन केला. कळ्ळें म्हाका परत तें रिपीट करपाक नाका पूण शॉर्टली सांगता एक मनशाचेर जेचेर UAPA एक्ट लागला एक सिरियस ऑफेन्सार जेणेन एक स्टेजी वयल्यान म्हणला की आमी रायट्स करया आमी इंडियाचो एक पार्ट इंडियातल्यान कट करून घेवया. त्या मनशाक समज खंय सिंपथी मेळटा त्या मनशाक हांव कन्फ्रंट करतलो. आज हांवें तेंच केलां. सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय आमचो अजेंडा कितें तो जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणून कितेंय तुमी उलयले आनी एंटी इंडिया लोकांक सपोर्ट केले जाल्यार हे जावचें ना. एफआयआर रजिस्टर केला तेंचे तुमी कितें आमी मागला आता पुलिसांकडे रावला आणि ही जर प्रवृत्तीक आमी आयज ओगी रावले जाल्यार फाल्यां उठून गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणून हे नारे घालतले. लक्षात घ्या हेंचो तेंच्या मनान आसात ते बट ते भायर काडिनात कित्याक गोंयान अजून तेका तसो प्रो स्टँड मेळना. बट हेंका जर आयज खत पाणी घालत ही झाड जड उगत हांगा जाल्यार एक दीस गोवा इज ऑल्सो ऑक्युपायड बाय इंडिया म्हणपाक हे कमी उरचे ना हे लोक. भारत माता की एफआयआर कॉपी जाय आमकां. आमी जो एफआयआर कॉपी मागून परत आमकां जाय तशें आमकां समज सेक्शनार लूज जावन तेका बेल दिवपाचो प्रयत्न चालू आसा जाल्यार आमी हाड आनी दुसरी कंप्लेंट आनी आमकां भितर पळोवपाक जाय की मिडिया भावांचेर जो अटॅक जाला तेजेर सेक्शन घातला काय ना तो. सांगितल्या एसटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आपली भूमिका स्पश्ट केल्या. धनगर समाजान एसटी आरक्षणाची मागणी केल्ल्याचेर उलयतना तांणी हे संबंधी प्रक्रिया आनी मागणी हाचेर टिप्पणी केली. आरक्षणाच्या प्रश्नाचेर समाजाची भावना मतींत दवरून सरकार फावो ती पावलां उबारता अशें तांणी सांगलें. मजगतीं भाजपान एसटीचो खंयचोय उमेदवार दवरल्यार आपलो ताका पुराय तेंको आसतलो अशेंय मंत्री सुभाष फळदेसायन सांगलें. खंय एसटी समाजाच्यो मिटिंग्यो जाता आनी अशें आयकूं येता की समज सांग्यार एसटी रिजर्वेशन जायना जाल्यार तुमच्या अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट उबो करता म्हणून हेजें म्हाका तुमचें कांय कितें? प्रॉब्लेम ना कारण लोकशायेन भितर प्रत्येकाक हक्क आसा निवडणूक लढपाची आनी एसटीच्यो मिटिंग्स जातल्योच आनी तातूंत भितर गैर कांयच ना कारण हो तेंचो न्याय हक्क आसा आनी तातूंत भितर जर रिजर्वेशन जालें जर जायत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी तर्फे जो कॅन्डिडेट आमकां दितले एसटींतल्यान जाल्यार हांव ताच्या बरोबर संपूर्णपणान रावतलो. हांवें जें इतके पर्यंत कार्य केल्लें आसा
ते कार्य आम्ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून केल्ल्या ते सुभाष फळदेसायचे वैयक्तीक न्ही. म्हणजे म्हजें मत आसा की तांकां जर एखादे वेळ वो रिजर्व जालो जर जायत जाल्यार संपूर्णपणान आमी म्हणजे सगळे झोकून दिवन काम करतले आनी भारतीय जनता पार्टीचो दिल्लो उमेदवार आमी निवडून हाडटले. येदा कदाचित रिजर्वेशन जालें ना म्हणून तुवें दुसरो प्रश्न काडलो आसा की ते आपलो एक कॅन्डिडेट दितले. जर पार्टीन तांचो दिल्लो कॅन्डिडेट जर घेतलो जर जायत जाल्यार निश्चितपणान हांवूय ताचें म्हणजे सारथीपण करतलो आनी त्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडटलो. जो कॅन्डिडेट आमकां भारतीय जनता पार्टी दिता तो निवडून हाडपाचें कर्तव्य हें आमचें आसा. तर समज धनगर समाजाचे तेंच्यांनी खंय तरी सरकाराक डेडलायन दिल्ली आसा की 15 ऑगस्ट म्हणल्यार कितें आमगेलें फायनल करचें ना जाल्यार आमी त्रेवी आंदोलन जावं कितें तरी मुखाल्ले स्टेप घेता म्हणून. ते आमचे सरकार आनी पार्टी घेवन पळयतले की तांचे निवेदनां जी दिले नंतर सरकार योग्य मार्ग काडीत आसा. म्हाका दिसता की धनगर समाजाचो जो प्रश्न आसा तो खूब प्रलंबीत आसा आनी तो न्याय हक्क तांकां मेळपाकय जाय. कारण आमी पळयताले की जेन्ना गावडा वेळी पुणमी हांकां जेन्ना हें मेळ्ळो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना धनगर समाज खंय तरी फाटल्यान उरलो आनी हो तांचो परत एक फावटी न्याय हक्क आसा. ते आपल्या खातीर लढो दीत रावतले आनी तांच्या लढ्याक यश आयलें जर जाय जाल्यार एखादे वेळ हो तांचे एसटी भितर समावेश जातलो. आमी तांचे वेलकमूच करता आनी हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आतां पर्यंत हांवें तांच्या फाटल्यान पूर्णपणे पाठराखण केल्ली आसा. हांव म्हजे तर्फे दिल्लीकय वचून हांवें प्रयत्न केल्ले आसात. जरी म्हाका कोणी खंय कितेंय म्हणूनी जरी म्हजे कडेन त्यो संघटना आयल्यो ना जाल्यार पसून एक दीस खंयचेच कांयच डिले करनासतना आमी ज्या ज्या वेळाचेर आमकां रिकमेंडेशन अमेंडमेंट करपाक जाय त्या त्या वेळाचेर अमेंडमेंट करून दिल्ले आसा. पूण खंय तरी तेंच्यांनी सुद्दां कॅन्डिडेट हाडल्यार तुमकां खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. हांव परत सांगता की सुभाष फळदेसाय हो जन्माकच आयला आमदार आनी मंत्री रावपा खातीर न्ही. आमी कार्य करता करता हांगा पावल्ले आसात. सुरवातीचे म्हाका दिसता की गेले ते 35 वर्सांचे कार्य भारतीय जनता पार्टीन भितर आसा. एक पंचायत सदस्य म्हणून, एक जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून, एक आमदार म्हणून, डेप्युटी स्पीकर म्हणून आनी आतां मंत्री म्हणून आमी कार्य करीत आसात. हांव बूथ प्रमुखूय भारतीय जनता पार्टीचो जालो, हांव मंडळ अध्यक्ष जालो, हांव जिल्हा अध्यक्षय जालो, हांव स्पोक्स पर्सनय जालो आनी अनेक म्हाका मिडियाची जबाबदारी गोवा लेवलाचेर मेळ्ळी. हांवें म्हाका दिल्ल्यो ज्यो जबाबदारी आसा त्यो पूर्णत्वाक हांवें व्हेल्ले आसात आनी त्या वेळार खंयच केल्लें ना. 35 वर्सां हांव काम करता आसतना आतां खंय तरी म्हाका आमदारकी मेळ्ळा हें मेळ्ळा. पूण ताजे नंतर आमदार जालो किंवा हांव पंच जालें जर जाय जाल्यार सादारण आतां 35 वर्सां जाल्ल्यात. पंच जाल्या नंतरय बी हांवें इमिडिएट कितें आमदार जावपाक जाय म्हणून केलें ना. काम करीत रावलो. मंडळाचे अध्यक्ष 2 फावटी जालो पूण तरी आसतना अश्यो मागणी घालना. ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टीन म्हजें सिलेक्शन केलें त्या वेळाचेर पूर्ण बळ लावन हांव लढलो आनी निवडूनय आयलो. आयतारा गोंयचे माजी सैनीक संघटनेन वाळपय वाठारांत कारगिल विजय दिसाच्या निमतान देशा खातीर बलिदान दिल्ल्या धाडसी सैनिकांच्यो यादी जागयल्यो. माजी सैनीक, नागरीक आनी मानेस्तांच्या हाजेरेंत शहीद सैनिकांक आर्गां ओंपली. कारगिल दिवस हा काय फक्त सैनिकांनीच साजरा करण्यासारखा आहे का? आपण सर्वजण आपण जरी कारगिलला जाऊ नाही शकलो, बॉर्डरवर जाऊन लढू शकलो नाही तरी निदान घरात आपण चतुर्थी साजरी करतो, दिवाळी साजरी करतो, सारे सण जे घरातले आहेत ते साजरे करतो. हा एखादा जो दिवस आहे जो सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्याचा दिवस आहे हा आपण साजरा करू शकत नाही का? तर तो जरूर सर्व सैनिकांनी यावा. त्याचबरोबर आपण ही श्रद्धांजली वाहतो. गेल्यानंतर आपण यांना श्रद्धांजली वाहतो म्हणजे आई बाबा गेल्यानंतर त्यांना श्राद्ध वाढण्यासारखं आहे. हे महत्वाचं आहेच, पण जे आहेत त्यांना जो हवा तो सन्मान मिळणं हेही तेवढंच गरजेचं आहे आणि ते आपण सर्वांनी, आपण नागरिकांनी केलं पाहिजे. रविवार सुट्टीचा दिवस आहे, परंतु लक्षात घ्या ज्यावेळी आपले सैनिक आपल्यासाठी लढले त्यावेळी त्यांनी सुट्टीचा विचार केला नाही, त्यावेळी त्यांनी रात्रीचा विचार केला नाही, त्यावेळी त्यांनी दिवसाचा विचार केला नाही. आज आपल्या सैनिकांची जी कुटुंबीय आहेत, जे सैनिक आपल्या देशासाठी हुतात्मे झाले त्या कुटुंबियावरती अनेक प्रकारची आजही संकट आहे. आजही सैनिकांना ज्या सुविधा खऱ्या अर्थाने मिळायला पाहिजेत त्या अनेक ठिकाणी मिळत नाहीये.
सरकारने मध्ये एक योजना काढली होती जे रिटायर्ड सैनिक झालेले आहेत त्यांना कुठेतरी ते सरकारच्या नोकर भरतीमध्ये सामावून घेतील अशी एक सरकारने कोणत्या तरी योजना काढली होती. माझी सरकारकडे मागणी आहे की ही योजना सुटसुटीत करा, कारण अशी योजना आहे की 15 वर्षे सैनिक सीमेवरती लढतो आणि नंतर तो गावी येतो, पण गावी आल्यानंतर देखील तो सैनिक हा कधी माजी सैनिक नसतो, तो लढून आलेला असतो, तो उभा कायम असला पाहिजे, कारण तो आपल्याला महत्वाचा आहे. म्हणून सैनिकांचं सीमावरती रक्षण व्हायलाच पाहिजे, परंतु सैनिकाचं जे घर आहे, सैनिकाच्या बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचं देखील रक्षण होणं तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्या सैनिकांसाठी जे आपले माजी सगळे सैनिक आहेत त्या सैनिकांसाठी लागणाऱ्या योजना असतील, त्या सैनिकांसाठी लागणाऱ्या गोष्टी असतील, त्या सरकारने आज करणं खूप गरजेचं आहे आणि आवश्यकता आहे. आयतारा गोयचे फामाद सांतांद्रे तळावळे वाठारांतले सेंट इनिस इगर्जांतले तवशाचे फेस्त लोकांच्या उपस्थितीत व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. ह्या फेस्ताचे खाशेलपण म्हणल्यार पुराय गोंयचे लोक देवाक तवशी भेटोवन आपल्यो आंगवण्यो करतात. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. पयले सगळे सगळ्यांक विश करता हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट एन. हिंगासर जायतोच लोक येता हिंगासर आमच्या सांताना मायेची सांतान माई आमची पयली एक भुरगीं नासली, जायतो तेंपान ती भुरगीं जाल्यार देवाच्या देवतेंपान ती मागणी करताली आनी मागणी करता आसतना तिका लोक पळयतालो कितली वर्सां मागणी करता, आजुनूय ते भुरगें ना म्हणून आनी लोक ती खेळटालो उपरांत जायते जाबार उपरांत खेळटालो भुरगीं ना म्हणून ती फुडें देवाचो दूद देव जाणा आनी देवान ती मारिया जल्माक हाडून दिली आनी जी सांग आसा जेजूची मारिया म्हणटा ती जेजूची माय आनी तशीच जेजूची आजी. सो सेंट एनाक आमचे उपकार जायते लोकांक मेळगेले आसा आनी ह्या लोक जायतो हजारांनीच लोक येतात. पयले सुवातेर आतां आमी सांतान सायबिणीक तवशे भेटयतात. हे तवशे आमी भेटयतात कित्याक भुरगीं कोण ना तांकां आमी तवशे भेटून आपल्या भुरग्याचे देणे मागतात. हो फेथ आमचो भावार्थ जायत्या लोकांक आसा म्हणून सगळ्या धर्माचो लोक येतात. दुसरे आमी स्पून दितात चेडे आपणाक एक बरी सांगाती मेळपाक, तशेंच चेडूं उडीद दाळ म्हणून दितात. हे ह्या हो फेथ भावार्थान मागोन जावं सांगाती ओ सांगातीन चेड्या वा चेडवाक मेळिल्ली आसा हिंगासर आनी हेच भावार्थान जायतोच लोक आयज येयल्लो आसा. सो अशे तरेन आमचे फेस्ताचे जायते दीस आमी लागता आमकां तयारी करपाक आनी आयज जावन आसा शेकीचो दीस पावलो सांतानाच. मॅडम आनीक म्हणल्यार बेंगल्सूय भेटयतात. बेंगल्सचो तो इम्पोर्टन्स कितें जेन्ना भेटयता तेन्ना? बेंगल जशें पयलीं फादरानूय सांगलां बेंगल्स आमी दिता चेडूं दिता आपल्याक एक सांगाती मेळोंक. तशेंच जेन्ना काजारी जिवितान वायट येता बाबा ती दुयेंत पडटा गोड दुयेंत पडटा तेन्ना आमी हो चेडो भेटयता आपणाक बरें हेल्प गूड हेल्प मेळ्ळ्या पुरो आपल्याच्या घोवाक अशें तेका लागून एक चेडो भेटयता काजारी जिवितान. खूब जाण तवशे भेटयता ते कितें म्हणून एक्झॅक्टली कशें भेटप कितें प्रोसिजर? इट्स अ सिंबल. ते तवशे घेवन आमी त्या सात आना माई कडेन मागतात आमकां भुरग्याचें देणें. सो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रेडिशन. अशें 2 तवशी आमी ती दितात, एक आमी घेवन वयता आनी तें आमी मागपाचें तेन्ना देव तुका वीथ फेथ एक भुरगें पावोवप. मॅडम तुमकां सेंट खूब आवड कित्याक लागून? आवड सगळ्यांक जाता बिकॉज ती मारयाची माय तशी जेजूची माय. म्हाका म्हाजो भावार्थ म्हणजे म्हाका सदांच हिका भावार्थ आसा की हांव पयलीं येयलेलें तेन्ना हिसर सामकी 2000 येयलेलें हिसर हांव म्हाज्या आंटीन हाडलेलें म्हाका हिसर आनी तेच आमच्या नको जालें सांतान गांव आसा म्हणून हिसर. सो तिणी म्हाका हाडलेलें हिसर आनी देवान म्हाका दुसऱ्या वर्सा हांगा प्रपोजल घेवन हांव हिका काजार जालें. सो म्हाका 26 इयर्स जालीं सेंट जॉनाच्या आनी हांव रावता हिसर सेंट जॉनाच्या फुडल्यानूच घर म्हाजें. हे तवशांचे फेस्त तुमी तवशे कित्याक लागून? आंघोळीची लोकांक भुरगीं मागता लोक
हिंगा येता सगळी खंयच्या लोक येता न्हू मागण्यांक तवशी दिवपाक तवशीं दिता हय सायबिणीक दिवपाक सायबिणीक दिता पळय तिच्या हांगान राहा भुरग्यां थंय लोकूय मागता आनी तुमी कितली वर्सां जाली हिंगा सुरत आमी हांगाच न्हू आमकां जालीं 40 वर्सां मागीर सगळे येतालो हय पणजेच्या मुखेल रस्त्यार डिवायडराक लोखणाचे बॅरिकेड्स घातले, मात कांय लोकांनी हे बॅरिकेड्स मोडून उडयल्ल्यान गाडयो आतां ह्या डिवायडरा वयल्यान यो वच करतनाचे चित्र पळोवपाक मेळटा. आदींच ह्या रस्त्यार गाडयो वेगान धांवतात, तातूंत हो जीव धोक्यांत घालपी स्टंट. गंभीर अपघात घडलो जाल्यार जापसालदार कोण, पळयात हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत पर्यटक गाडयांचो स्टंट दिसपट्टो उजवाडाक येत आसा, मात तो स्टंट कसो आनी केन्ना लोकांच्या जिवाचो खेळ करीत हे सांगूं येना. पणजे स्मार्ट सिटी डिवायडरांक बऱ्या दर्जाच्यो लोखणी रेलिंग बसयल्ल्यो, दिसपाकूय चकचकीत आशिल्ल्यो, मात कांय लोकांनी ह्या रेलिंगाचे 12 बेरेस्तार आनी 13 शुक्रार करून मोडून उडयले. कोण रेलिंगा वयल्यान शॉर्टकट म्हणून उडयो मारूंक लागले, जाल्यार कोणे रेलिंगाची आडकळ जाता म्हणून हुमटावनूच उडयले. पूण आतां हाचो फायदो मात गाडयांनी घेतलो. ड्रायव्हर गाडयो बिंदास्त डिवायडरा वयल्यान वयर चडयतात आनी मदींच गाडी भायर काडून रस्तो हुंपपाचो यत्न करता. आतां हो स्टंट खंयच्या निष्पाप लोकांचो बळी घेतल्यार जापसालदार कोण घेतलो? ह्या शॉर्टकट स्टंटाक फुल स्टॉप लागतलो केन्ना? हो एक मुखेल आनी गंभीर प्रस्न. आतां आमी आसा ते पणजे डेल्टीन लायट कसिनो आनी व्हेरी फेमस म्हणल्यार तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ओल्ड बस स्टँड. सो हिंगा हे पणजे आतां तुमकां म्हाज्या फाटल्यान दिसती पडटा ते कसिनोचे एंट्रन्स. आनी हिंगा मेन तुमी पळयत जाल्यार हिंगा रस्त्याक डिवायडराक बॅरिकेड पळय तेची आसली, ग्रील आहली वो रेलिंग कितें ते हिंगा मोडून पडलेले आहा. आनी हिंगा कितलोच तेंप जालो हिंगा ते घाले रिप्लेसमेंट केल्ले ना. आनी अशें तुमी पळयत जाल्यार हिंगा हें जाल्यार एक मॅरी गो रावंड कसो, कोणूय खंयच्यानी वच कोणूय कित्यानूय यो, हिंगा मनीस चलोन क्रॉस जाता ते बरें आहा. पूण आतां आमी हालींच एक ह्या विकान एक हिंगा विडियो पळयलो आनी हिंगा ट्युरिस्ट पळय जे रातचे येता पळय ते हे सायडींतल्यान आपणाचे व्हेकलांय क्रॉस करपाक लागले. सो हिंगा तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हें अशें जाल्लें आहा, कोणाक पडलेलें ना, दुसरे कायद्याची कोणाक भिरांत ना. ट्युरिस्ट येता ताका अशें जाल्लें आहा, गोवा में कुछ भी चलता है. सो हें हिंगा अशें जाल्लें आहा. सो हे तुमी पळय हिंगा बॅरिकेड आतां कितलो तेंप जालो हिंगा अशीच ओपन आहा. ना म्हूण मुन्सिपालिटीकूय पडलेलें ना, ना म्हूण कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट आहा PWD वो तेकाय हिंगा हे पडलेलें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर विन्संट रोजारियो. दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामदी एक व्हडली खबर आयली. ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत नीट विद्यार्थी आनी हेर तरणाटे धरण्याचेर बशिल्ले, तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमाणो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मुखार आयिल्ली. देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आनी परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणे एक व्हडली राजकीय घडामोडी घडल्या. लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निशेध करपी विद्यार्थ्यांमदी आनी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमदी उमेदीचे वातावरण दिसून आयले. मजगती कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधीत करतना म्हटले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, अशी प्रतिक्रिया दिली. शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगलें. तातूंतली एक मागणी पुराय जाली, तरी उरिल्ल्या 2 मागण्या संबंधी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटी घेवचे ना. नीट प्रकरणाक संबंधित जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आनी निशेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात. आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आनी निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भुमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
कॉक्रोच जनता पार्टीन केंद्र सरकाराकडेन उलोवणी करून जंतर मंतराचेर केल्लो निषेध फाटीं घेतला. सरकारी प्रतिनिधी कडेन 3 बसकांनी उलोवणी केल्या उपरांत पक्षान आपली मुखेल मागणी मान्य जाला असो दावो करून निषेध स्थगीत करपाचो निर्णय घेतलो. एनजीटी कडल्यान गोंय सरकाराक व्हड धपको बसला. नेरूल वाठारात कथीत बेकायदेशीर व्यावसायिक वावर केल्ल्याच्या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करपाक कळाव जाल्ल्यान एनजीटीचे पुणे खंडपीठान गोंय सरकार आनी GCZMAक 50,000 रुपयाचो दंड घाला. गोंयांतल्या कांय पंचायतीचेर टेंडरिंग नेम मोडपाचो आरोप आसा. ऑनलायन निविदा प्रक्रियेंतल्यान वचनासतना 5 लाखां परस चड मोलाची कामां थेट चालीक लायली असो दावो करून संबंदीत अधिकाऱ्या आड कारवाय केल्या आनी लुकसाण भरपाय मागल्या. कळंगूट मतदारसंघातले फोरम वांगडी ग्लेन फर्नांडिसान हे संबंधी मुखेल सचिवा सयत वेगवेगळ्या खात्यांत औपचारीक कागाळ दाखल केल्या आनी 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार उच्च न्यायालयात व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो. 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोय पर्यटन खाते गोय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल. चिखलकालो 2026 परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान.